विसवा उपरांत परत येवकार हेडलँड सडा बांदिल्ल्या स्विमींग पुलाचें उक्तावण शुक्रारा मुखेलमंत्र्याच्या हातांत जालें। हो प्रकल्प GSIDC अंतर्गत 13 करोड रुपया खर्च करून केल्लो आसा। कोळशाचेर सरकारान खबरदारी घेतल्या। गोंयांत कोळसो जळोवपाचें प्रदूषण जायना म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्री पर्रीकार उलयला। आरडेक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। एखादो निर्णय घेतलो की ते निर्णय घेवपाचो फाटलो अर्थ कितें हो जाय तसो काडूं येता। कोणाक दिसलें की रस्ते आमी रुंद करता कारण ताजे वयल्यान आमकां कोळशे व्हरपाचे आहा, कोणाक दिसलें आमी नदयो लीप करता कारण तातूंतल्यान आमकां कोळसो व्हरपाचो आहा। मजा अशी की तो कोळसो व्हरून कोणाच्या बोडक्यार मारतले। खंयचीय गजाल व्हरपाक गिरायक मेळूंक जाय न्ही। गिरायक गोंयान कोळशाक ना। गोंयकार नशीबवान, आमी जी लायट आतां भोगता पळय ही लायट कोळसो जळोवन तयार जाता। आमचो हांगाचें पोल्युशन आहा तें कोळसो जळोवपाचें पोल्युशन न्ही, तें कोळसो हँडल करपाचें पोल्युशन। पण आमकां पोल्युशन चलचें ना, त्या बद्दल आमी स्पश्ट आसा। आनी सरकारान कारवाई केल्या वरान सगळ्यांची तोंडां गच्च जाली। आतां सरकाराचें अभिनंदन करपाक कोण येवन फुडें बरें केलें आं सरकारान अशें म्हणपाक कोण तयार ना। आमी खाता सुद्दां पळय तातूंतल्यान गार्बेज तयार जाता। गार्बेज मेळटा तर तुमी खावपाचेंच बंद करा गार्बेज येता म्हणून, कित्याक करना? आनी कोळसो जर गोंयान जळयल्लो म्हणजे हांव जळोवचो म्हणना, हांव फक्त विचार करपाक सांगता। समजा हांगाचें हें नो कोल हें जर तूं वारें थंय वचून रामागुंडम ज्या जाग्यार थर्मल पावर स्टेशन आहा 2000 मेगावॉटचें, थंयच्या लोकांक लागलें जर तूं वारें, म्हजो भंय तो हें वारें आहा थंयच्यान कोण हांगा ट्युरिस्ट आयलो ताणें पळयलें हांगा आनी तो आपल्या गांवांत वचून नो कोल करूंक लागलो जाल्यार आमकां हांगा लायटी मेळच्यो ना। म्हणजे जे लोक उलयतात पळय तांच्यांनी पोल्युशनचेर उलोवंक जाय आसलें, त्या जाग्यार कोळशाचेर उलोवपाक लागले। कारण प्रत्येकाचे हितसंबंद खंय ना खंय तरी इनवॉल्ड आशिल्ले। कारण हें पोर्ट टावन, ह्या पोर्टाचेर सगळो ताजो आर्थीक वेव्हार आनी पोट भरपाचे सगळ्यो गोश्टी ह्यो पोर्टाचेर आहा। आतां हें सगळें जाता आसतना गोंय सरकार प्रगतीची दुसरी सायड पळयता। स्पोर्ट्स आसत, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत, शिक्षणा कडेन लक्ष दिवप आसत, आमी ह्या सगळ्या गजालीक खंयच कमी पडूं ना। भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जें कितें गोंयांत जालें गेल्या 56 वर्सां तातलें 80% काम काळा आनी पळयात। जुवारी पूल 1995 जाम जाल्लो तो, ताका BJP केंद्राक मोदी येवचो पडलो आनी हांगा गोंयान आमचें सरकार येवचें पडलें, तेन्नाच काम चालू जालां हेजें। बरें, हें काम चालू करता आसतना सायडीची घरां मोडून ना आमी।